आसा आनी ते मिटिंगेक आमी सुजल गावडे आनी कनिष्का गडेकर हेच्या बद्दल आमी एक निर्णय घेतलेलो आसा की सुजल गावडे आनी कनिष्का ही दोगांय बरी टिचर आसा आनी सुजल गावडे ही 13 वर्सां जाली ह्या इस्कॉलान शिकयता आनी बरे तरेन शिकयले आनी त्या भुरग्यांक तिणी अशें निपूर्ण केल्लें आसा की आज जर ती भुरग्यांक जर 5वेचो जर पेपर दी जाल्यार आत्तां ती बरोवंक शकता। तशेंच तांकां बरी वागणूक दिल्ली आसा। तांकां घरा वचून पांयां पडोवंक देवाची प्रार्थना करून आमी सुद्दां खंय तरी एक पेरंट्स म्हणून फाटीं पडलेले आसा पण ते टिचरीन तांकां भुरग्यांक बरी देख दिल्ली आसा आनी तिणी मारूंक ना न्हू मारला तिणी अवश्य मारला पण कितें सांग तिका टर्मिनेट करप सस्पेंड करप ही एक येदी व्हडली गोश्ट न्हू आनी तिच्या ह्या बऱ्या कामा खातीर तिका एक माफी मेळोन एक चान्स हो मेळचो आनी हे सगळ्या पेरंट्सांनी विनंती केल्या हेजे कडेन मॅनेजमेंटा कडेन परत ADI कडेन मिनिस्टरा कडेन परत एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन की हात जोडून आमी सगळ्या जाणां विनंती करता की आमची टिचर आमकां परत दिवची एके चुकी खातीर तिका येदी व्हडली शिक्षा दिवपाची ना म्हणून। हातीन पेन्सिल धरपाक शिकलो तो पेन्सिल पासून धरिनासलो आनी आतां तो 20 आउट ऑफ 20 घेता म्हणजे हे सगळे क्रेडीट कोणाचे हे सुजल टिचरीचे क्रेडीट तिणी ह्या भुरग्यांक अशेंच शिकयला की खंयच कशें कमी पडचें ना म्हणून ती टिचर आमकां जाय। हांव मागता की तिका एक चान्स दिवपाचो।